योग्य प्लॅटफॉर्माचेर योग्य उलोवप किंवा योग्य सल्ले दिवप हाची गरज आसा। पार्टी सातत्यान सगळ्यांचे आयकता, पार्टी कोणाचे आयकना अशें न्ही। पार्टी आयजर हांव एक मुख्यमंत्री जरी आसत जाल्यार म्हाका केन्नाय म्हजो अध्यक्ष आसतलो, जनरल सेक्रेटरी आसतलो, ताका रायट आसा सांगपाचो। सामान्यांतल्या सामान्य कार्यकर्त्याकूय रायट आसा सांगपाचो, पण ताका रायट प्लॅटफॉर्म जाय, त्याच प्लॅटफॉर्माचेर तेणी उलोवपाक जाय। आमी म्हणटा की आमी जर शिस्तीची पार्टी आसत जाल्यार प्रत्येक कार्यकर्त्यान शिस्तीन उलोवपाची गरज आसा। आमी जेन्ना म्हणटा की घडये कदाचित मुख्यमंत्र्याचोय जरी कान पिळोवपाचो जालो आसत तेजोय रायट अध्यक्षाक आसा, कारण तो पार्टीचो अध्यक्ष आसा, प्रदेशाचो अध्यक्ष आसा, बट इट इज अ रायट प्लॅटफॉर्म आणि त्याच रायट प्लॅटफॉर्माचेर तेणी सांगप हे तितकें गरजेचें आसा। तांकां अपग्रेड करून ते अध्यक्ष जाताले। ह्या वेळार मातशे नवीन भुरग्यांक सुद्दां हाडचो पडलो। हातूंतल्यान दोन एडवांटेजीस भारतीय जनता पार्टी परत एकदा युवा जाल्ली आसा। सगळ्या मतदारसंघा भितर 45 एजीचेच अध्यक्ष जाले, पण हे सगळे करता आसतना अनुभव हो तितलोच म्हत्वाचो। आनी म्हणून त्या मतदारसंघा भितर आमचे जे प्रमुख कार्यकर्ते आसात तांच्यांनी सहकार्य ताका करपाक जाय। जबाबदारी दिल्या त्या पदाचा आमच्या पार्टेक करून दितलो आणि तिथले सगळे प्रमुख कार्यकर्ते नॉर्थ गोवा जितके काम सारखे जे पार्टी काम दिता ते टायमार सारखे करून दितलो। आम्ही एक हातून पहिले आसा भारतीय जनता पार्टीक शॉर्टकट ना। तुका जर पार्टीचे जर स्थान मेळत जाल्यार त्या प्रोसेसांतल्यान वचपाक जाय। सादारणशे 20 ते 23 वर्सां भारतीय जनता पार्टीचे काम आमी प्रामाणीकपणान करता, म्हणून आयज ह्या पदा पर्यंत पावपाक म्हाका पार्टीन संद दिली।